दाबोळे विमानतळा कुशीक ल्हान गाडे उबारून धंदे करप्यांचे गाडे चिखली पंचायतीन मोडल्यात। चिखले पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या ह्या कांय गाड्यांचेर रातचे नाका आशिल्ले धंदे चलताले, तशेंच लोकांक येरादारी करतना त्रास जातालो म्हूण कांय निवृत्त कामगार आनी थळाव्या कांय लोकांनी ह्या गाड्यांच्या विरोधांत कागाळी केल्ली। त्या प्रमाण मंगळारा दीस चिखले पंचायतीचे वांगडी, मामलेदार, गट विकास अधिकाऱ्याच्या हजरेन पुलीस संरक्षणान दाबोळे विमानतळा कडल्यान कांय अंतराचेर आशिल्ल्या गाड्यांचेर पंचायतीन कारवाय केल्या। एक्स आर्मी रिटायर ऑफिसरांनी कंप्लेन केलो आनी हिंगा रेजिडेंट्सांनी कंप्लेन केलो। हिंगा खूब पयले लोकांचे हिंगा कंप्लेन आसलोली आनी हे गाडे आमी सगळे काडलेले, सो तेणी पोत्तून मारले। हिंगा प्रॉब्लम कितें जाता, हे गाड्यांक लागून हिंगा आख्खो रोड ब्लॉक जाता आनी हे लोकांक न्हू इवन भुरग्यां इस्कुला भुरग्यांक देखून हिंगा क्रॉस जावपाक खूब त्रास जाता। आनी हिंगा रातच्यो जायती कंप्लेन आहा, हिंगा इलिगल एक्टिविटीज खूब चलताय। हिंगा मागीर रातचे बियर पिताय, कोण सोरो पिताय, कोण ड्रग्स देखून घेताय। सो एक्टिविटीज हे बंद जावपाक जाय। इतली कंप्लेन आसतना एज पर द लॉ आमी वचोन हे आयज गाड्या डेमोलिशन काडले। हेज पण नोटीस बी दिलो तांकां? हय, जायती नोटीस दिले। बिफोर 3 months देखून तांकां नोटीस सर्व केलो। चिखले पंचायतीन केल्ल्या कारवायेचेर मात गाडेकार चाळवल्यात। युवकांनी नोकरेच्या फाटल्यान ना धांवता स्वताचो धंदो करचो अशें मुखेलमंत्री म्हणटा आनी दुसऱ्या वाटेन गोंयकारांनी उबारिल्ले तांचे गाडे मोडटा अशी तिडक गाडेकार उक्तायतात। हे रेव्होल्युशनरी गोवन म्हणटा पळय, घाटयांचो सरकार हे सारकें हे पळय, हे गोंयकारांक आमकां जोडूंक दिना। सगळे सोडून आतां हांव मेहनत करतालो रस्त्यार रावन गाडो घालून, तोय तेणी म्हाज्या पोटार येयला। आतां हांवें कितें करपाचें खबर ना म्हाका आतां। आनी काय उलोवपाचें कांयच ना। तेजोय मोडा मरे, तेंच्या मोडा, बिल्डिंगे मोडा तेंच्यो। हे लमाणी भैया बिया येवन पडल्या मरे हांगसर आनी आमी गोंयकार गाडो घालून पोट जोडटाले, ते आतां भायर आतां बेकार आहा। प्रॉब्लम होता गाड्यार एक्शन कोणा तरी कंप्लेंट दिली आणि गाडी मोडपा लायले। आम्ही गरीब मनीस, हा एसएसजी फेल। 86, 87 म्हाका गव्हर्मेंट पंचायतीन लायसन इश्यू केल्ले। हांवें लायसन मागलें इश्यू केलें कितें गाड्याच्या लायनीत जावन मुवीबल हँडक्राफ्ट म्हणून आनी हांव चलोवपाक लागलो। मागीर गाडी घेतल्या फाट मोडले, परत घातले आमी परत गेले। पूण मुवीबल हँडक्राफ्ट गाडी येवन मोडटाय आनी हांगा अशी लायसनां इश्यू आहा, कोणा लायसनां इश्यू केल्ल्या तेणी हे गाडे भाड्याक दिल्ले आहा आनी ते पयशे घेवन ते दुसऱ्याक दिले आनी दुसरे चलयतात। पूण जे जो गाडो हेका गव्हर्मेंटान चलोवपाक दिला तेणें चलोवपाक जाय, बाकीचे चलयनात। तरी आसतना हांगा येवन गाडे मोडलेले आहा। अनकळो कित्याक लागून मोडलेले आहा। गरीब मनीस समज हांगा पोट भरिना, जाका काम ना धंदो ना, तो गाडी चलोवन तो पोट भरना आनी कितें करचें आमी? हे गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें। आनी आतां भाई आमचो ना सीएम, आतां सीएम आहा प्रमोद सावंत, तेणें एक्शन हेजेर घेवचें। हांगा जायते चमचे आहा, ते चमचे पिनी मारतात आनी गरिबाचो गाडो उडयतात। आनी कोणाक त्रास पडटा म्हणून सायडीन आहा, कित्या लागून एक्शन घेता म्हणून म्हाका खबर ना। शोगल एअरपोर्टाचेर सांड उदक सोडटा, इतली सांड उदक आहा कितें सगळं हळशीक एअरपोर्टाचो सोडटा, ताका कोणूच इश्यू करना, लेटर कांयच ना। पयर फूड एंड ड्रग्स येयले, तेणी आमकां इश्यू केले की लायसन नासतना तुमी गाडी कशें चलया। मागीर इवन तुका ते लोक येयले आनी हांगा येवन चॅक केले। पूण ते सकयल एक व्हाळ व्हांवता आनी त्या व्हाळाचें उदक सकयल यूज जाता, त्या शेतांत चिखली सुद्दां वयता, तेजेर कोण एक्शन घेयना। पूण हे पोट भरता तेजेर एक्शन घेता। हांगा कोण सांगता आनी कित्याक लागून जाता ते मिनिस्टरी एक्शन घेयना आनी कोणूय येना। हे सीएमान बाब आमच्या प्रमोद सावंतान हेजेर एक्शन घेवचें।